नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. प्रकृती विकोपान मृत जाल्ल्या कुटुंबाक 5 लाख रुपये परिहाराचो आदेश. कारवार जिल्ह्यात प्रकृती विकोपान जास्तीत जास्त प्रभाव पीडित आणि नुकसान होन्नावर तालुक्यात झाला असे दिसून येता. होन्नावरच्या दुग्गुद व्यंकटकेरी निवासी प्रकृती विकोपान मृत जाल्ल्या कृष्ण मास्ती गौडा हेमगेल्या वारसदार म्हण तेमगेली बायल सुमित्रा कृष्णा गौडा हेमका SDRF आणि NDRF हेमगेल्या मार्गसूची प्रमाणे ठरयिल्ले 4 लाख रुपये आणि राज्य सरकाराला 1 लाख रुपये मेळ 5 लाख रुपयाची आर्थिक मदत थेट तेमगेल्या खात्यात जमा करची असो आदेश भटकळ सहाय्यक आयुक्त होन्नावर हेमी तहसीलदाराक दिला. तसेच होन्नावरच्या प्रभाव पीडित प्रदेशात संतस्थ लोकांक वैद्यकीय तपासणा करूक जिल्हाधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्राक आदेश दिल्याप्रमाणे जुलै 16 आणि 17 तारखेक होन्नावरच्या कोडीबेट्टी, तारीहोळे, माडगेरी, केक्कऱ्या 1, केक्कऱ्या 2, कडतोका या ग्रामात सगळे 101 दाल्ले आणि 55 बायलाक मेळून 156 जणांक तपासणा केली. या वेळार डॉक्टर वैशाली नायक, डॉक्टर शरद, डॉक्टर रवी हादिमने, डॉक्टर सविता पटकार आणि तेमगेले असिस्टंट हजर आशिल्ले. माजी प्रौढ शिक्षण मंत्री PS राणे अनारोग्यान आस्पत्रेत दाखल. कारवार कारवारचे माजी प्रौढ शिक्षण मंत्री श्री PS राणे हेमी अनारोग्यान कारवारच्या वैद्यकीय कॉलेजात तीव्र निगा घटकात गेल्या 2 दिवसांच्यान ॲडमिट आसात. तेमी 80 वर्षाचे आसात. सध्या तेमगेली प्रकृती स्थिर आसा अशें डॉक्टरांकडच्यान कळला. कारवार जोयडा क्षेत्रांतल्यान 3 वेळा आमदार म्हूण निवडून प्रौढ शिक्षण मंत्री जाल्ले राणे हेमी कारवारच्या ग्रामीण भागात प्राथमिक आणि प्रौढ शाळा PU कॉलेज सुरू करून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान दिल्ले आसा. पोलीस आल्या मोठ्या कारवाईत 26,29,000 रुपयाचो सोरो जप्त. कारवार परवानगी नसताना हुरू लागेलो 26,29,000 रुपयाचो सोरो पोलिसांनी सोमार दिवस कारवार शहरातल्या बिणगा हिंगा जप्त करून घेतलो आणि ह्या संबंधी लॉरी चालकाक अटक केली. आरोपी महाराष्ट्रातल्या बीड जिल्ह्यातल्या पिंपळेवाडी हांचो सुधाकर गुलांडी म्हण वळख जाला. माजाळी चेकपोस्टांतल्यान गोंयच्यान येयल्या एक लॉरीत सोऱ्याची बाटल्यो व्हरची माहिती पोलिसांक मेळ्ळी. बिणगा हांगच्या कारखान्या लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर लॉरी थांबून तपासणी केली. त्या वेळार गोंयांत तयार केल्लो सोऱ्याची वट्ट 30,212 बाटली 814 पिटीत व्हरतना दिसून येयले. हो सोरो गोंयच्यान आंध्र प्रदेशात व्हरता अशी माहिती अटक केल्ल्या लॉरी चालकान पोलिसांक दिली. नंतर लॉरी जप्त करून लॉरीच्या मालकाचेर ग्रामीण पोलीस स्टेशनात केस नोंद केला. या कारवाईत PSI नित्यानंद पंडित, कर्मचारी राघवेंद्र नायक, भगवान गावकर, संतोष कुमार KB, उमेश गाळी हेमी वांटो घेतिलो. पोलीस अधीक्षक डॉक्टर सुमन पेडणेकर, अपर अधीक्षक S बद्रीनाथ हेमी या कारवाई बद्दल प्रशंसा व्यक्त केली. कारवार तालुक्यात कालच्यान एक सुद्दी व्हायरल जाती आसा की सोऱ्याची सुमार एक ट्रक म्हणल्यार 800 बॉक्स जवळ तितली सोरो पोलिसांनी धरले. तेम फर्स्ट म्हणल्यार धन्यवाद सांगू सोदता. वेल डन, बरें काम केलें. पण खंय तरी सोऱ्या बॉक्स गोंयच्यान येयल्ली म्हूण कळला आणि चेकपोस्टांतल्यान पास जाला. चेकपोस्टाचे एंट्री करून बी गेला ते म्हणून आमकां एक माहिती मेळिल्ली आसा. जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंट करतालो कितें म्हणून एक प्रश्न. बिणगा म्हणल्यार गेटा खंयच्यान 15 किलोमिटर भितर म्हणल्यार विदीन 10 ते 15 मिनटां भितर बिणगा पोलीस रेड करू शकतात आणि एक्सायज डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट ऑलरेडी उरील गिरायक जर त्यांना रेड करू शकनात म्हणजे ह्याचो अर्थ सार्वजनिकान कितें म्हूण समजूं जाय असो हो प्रश्न जाल्लो आसा. एक जालो. तेज नंतर केन्ना बी लास्ट टायम अंकोला भितर एक ट्रक पलटी जाल्ले सोऱ्याचे. त्या टायमार बी एक्सायज डिपार्टमेंटान कितें सांगलें काय म्हणल्यार मेडिसिनां सील आशिल्लें म्हणून. हेंगेल आज हे कितें जालें काय म्हणल्यार एक सपोर्टिंग हत्यारय सान पडला आज दिसाक. मेडिकल सील आसा म्हणलें की सोडचे. म्हाका आज दिसूं लागला की हे मेडिकल सील डुप्लिकेट घाल म्हण एक्सायज डिपार्टमेंटाचेच लोक सांगता का कितें काय म्हणून बी एक प्रश्न जाल्लो आसा आज अशें दिसता आसा. आनी हे एक ट्रक जेन्ना तो हैदराबाद रोडाची गाडी खंय म्हळ्यार गोंयच्यान कर्नाटका पास करून हैदराबाद वयत पसून डेरिंग ताका अशेंच येना. हे खंयच्या लेवला पर्यंत हेंगेलें कलेक्शन आसा किंवा तुगेले 800 बॉक्स तो खंयच्या लेवलार ते कलेक्शन ना जाल्यार बी घालूं शकना. हेची संपूर्ण एन्क्वायरी जावं जाय अशें म्हणून आमी एक सांगू सोदतात ह्या टायमाचेर. अशेंच जर करते उरल्यार कारवारचे तुमी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो जो गेट आसा एक तर बंद करा. कित्याक काय म्हणल्यार नाल्यार फुकट तुका स्टाफाक पगार दिवचो सोडल्यार हे कितें करता म्हूण कळना. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना एक बॉक्स व्हरता सोरो
तेन्ना हे वेल्ले न्ही, कित्याक खंय तरी एका संपूर्ण अधिकारी बेंबल आसा म्हण हांव सांगू सोदता आज. दोन बाटल्या हाडिल्ल्याक एक तेमी एक हे घालतले, फायन घालतले. ही गाडी धन घेवन एक स्कूटी धन घेवन फायन घालन घेवन एक केस घालन घेवन दाखयतले वर्सभरा रावन घेवन. आनी हे व्हड गाडी आशिल्ली तेमगेर आरामात वलते रावतले, तेमगेर हप्ते दिवन घेवन. अशेंच हे चलते आसा. गेट बी रावन काय फायदो बी ना ताका पळय मेळटा. मल्लापूर हिंदूवाडा जळेराच्या समस्येन त्रस्त जाल्ल्यान सांक्रमीक रोगाची भय. कारवार कदरा डॅमांतल्यान सोडिल्ल्या उदकान सध्या मल्लापूरच्या हिंदूवाड्यार उदक बंद एक घर खाली केल्ले आणि बाकी काही घरात उदक घुसच्या मार्गार आशिल्ले. पण पावस कमी जाल्ल्यान उदक जास्त भरूंक पावले ना. जाल्यार ज्या जाग्यार उदक बंद सुकील जाग्यार मातयेचो रेबो, पानां आणि मिश्रीत उदक बंद वास मारूं लागला आणि जळेरां खूब जालात. आजूबाजूचे वातावरण गलीज जावन जळेराचे साम्राज्य जाला. म्हण या जळेरान अनेक प्रकारचे रोग जावची शक्यता नाकारूं जायना. म्हण मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुन्या सारखे सांक्रमिक रोगाच्या भयान या परिसरातले लोक कंगाल जालात. जाल्यार अख्खे प्रदेशात स्थानिक ग्रामपंचायत मल्लापूर अध्यक्षाक एक मनवी दिला की या समस्येची निवारणा करचे. हेच फुडें या प्रदेशाची आरोग्याची काळजी घेवची, हेमी ग्रामपंचायती व्यवस्था करची म्हण स्थानिक बीजेपी महाशक्ती केंद्र मल्लापूर हेचे अध्यक्ष श्री विकेश एस बांदेकर यांनी प्रसार माध्यमाक कळयला. या वेळार स्थानिक मुखंड दत्तानंद बांदेकर आणि प्रितेश बांदेकर हजर आशिल्ले. हे आज तुम्ही हे दृश्य पळयत आहात हे मल्लापूर ग्रामपंचायती व्याप्तीचे हिंदूवाडा. थोडे एक दोन दिवसां पयलीं कदरा जलाशयाच्यान हिंगा उदक सोडिल्ले निमित्ती उदक बंद सुकून गेले. जाल्यार लोकांक आज आतंकाचो वातावरण निर्माण जाल्लो आसा. कितें काय म्हणल्यार हे डॅमाचे उदक सोडिल्ल्यान हिंगा कितले की अशे तण पुसून घेवन एक घाणीचो वास आशिल्ले घरा बाजूच लोकांक येती आसा. आनी जाळेर एक जास्ती जावन घेवन आमगे लोक खूब आतंका भितर आसात. जाळेर जाल्ले निमित्ती आज आमी सगळे गांवचे थोडे पर वचून आज आमगेले ग्रामपंचायती बी खयले आसात. जाळेर जास्ती जावन घेवन आमगेले विद्यार्थी आनीक स्थळीय कितले घर आसा पळय उदक गेल्ले थिंगा तेमकां जाळेर जास्त जाल्ले आहात. ती जाळेर तापून खंयचो बी एक सांक्रमीक रोग आतां चिकनगुन्या उरतलो आनी अशे रोग जास्त जाता आसा. त्या निमित्त आमी आज पंचायतीची मनवी दिल्ली आसा. संबंधपट्ट इलाख्याचे अधिकारी येवन हिंगा जाळेरा खंयचे बी एक रासायनीक जावं खंयचे औषध मान घेवन स्थळीय लोकांक हांव तेमकां पावूस जावं म्हणून हांव आज संबंधपट्ट इलाख्याच्या अधिकारी कडेन विनंती करते आसा. कदरा डॅमा उदक सोडली की न्ही ही एरिया पयली बुडता. ही एरिया उदक बुडली की न्ही ह्या एरिया समीप एक आसा आमगेले एक घर आहे. ह्या घरात पटकन उदक वयता. आतां की उदक सुकले नंतर तेमी खंय हिंच्या घर खाली केले उपस्थिती आनी घरात आसात. जाल्यार घरल्या घेवन रावले की न्ही आतां हुनत पडिल्ल्यान मात हरशी उदक सुकून गेले आसा. जाल्यार हुनत पडला की तेमगे घरा मुखार उदक भरिल्ले तीं पुरा ते तण पयलीं हरवी तण आशिल्ले ते तण आतां मन घेवन काळी जाल्ले आसा आनी पुरा एक चिखलाचे रावच्या जायना एक अलग टायप वास येते आसा. आनी जाळेराचे प्रॉब्लम खूब जाता आसा. जाळेर एक पयलीं कितें जाळेर नाशिल्ली आतां ती जाळेर तयार जाले आसात. त्या जाळ्यार हेजे आमी स्थळीय घरां अशी लोक घेवन आसात. हेजे निमित्तान खंयच्या संबंधपट्ट इलाखे अधिकारींक खंयच्या त्या जाळेराक माव सारके औषध मान घेवन जाळेर कमी करूं जाय म्हणून हांव विनंती करता. धन्यवाद. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. सकाळी 7 ते सांजेर 6 वाजेपर्यंत हलकी वाहनाची येरादारी. कारवार. जोडा तालुक्याच्या 80 घाटावयल्यान राज्य महामार्ग 34 वयल्यान सकाळी 7 ते सांजेर 6 पर्यंत फक्त हलके गाडयेक चलोवच्याक जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी परवानगी दिवचो आदेश दिला. घाटात महामार्गार दरड कोसळिल्ल्यान खबरदारीचो उपाय म्हण वाहन येरादारीचेर तात्पुरती बंदी घातला. जुलय 16 तारखेक जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा भेट दिवन तपासणी केली.
घाट रस्त्यार सतत गस्त घालचेसाठी रस्त्याचे सुरक्षेचे सर्वेक्षण करच्याक आणि निरीक्षण करच्याक पंगड तयार करू जाय, तशेंच तपास केंद्र स्थापन करू जाय। ह्या सगळ्या पंगडाचेर कारवार उपविभाग अधिकाऱ्यान देखरेख दवरची अशें जिल्हाधिकारी हेमी निर्देश दिले। अशें जाल्यान तरल कोसळची परिस्थिती तयार जाल्यान बेगीत बेगी म्हायती दिवन संभाव्य अपघाताचेर नियंत्रण दवरच्याक मेळटले अशें जिल्हाधिकारी हेमी सांगले। आयचो याद, देव दिता देवचार व्हरता, देव दिता देवचार व्हरता। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।